मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जयेश पागी हांचो खोला पंचायत वाठारात दर्यादेगेर पर्यटनाचो व्यवसाय आसून तातूंत तेलंगणाचे कांय वेवसायीक भागीदार आसात। त्या भागीदारीत कांय कारणां खातीर व्यत्यय आयिल्ल्यान तांणी तेलंगणांतल्या इश्टांक काणकोणां आपयले। तातूंतले कांय जाण तेलंगणाचे पुलीस आशिल्ले। जयेश पागीक गाडयेंतल्यान घेवन वतना थळाव्यांनी तांकां आडायले। उपरांत थळाव्यांनी जयेशाची सुटका केली। ह्या बोवाळा उपरांत अखिल गोय क्षत्रिय पागी समाजाचे पदाधिकारी आनी समाजभावांनी काणकोण पुलीस स्टेशनात वचून पुलिसांक घेराव घातलो। ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केली, नाजाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। पार्टनरशिप धंदो करतालो एक 8 वर्सां हळूहळू थिंग इलिगॅलिटी जावपाक लागली। म्हाका सांगून म्हणल्यार इलिगॅलिटी जावपाक लागली, सीआरझेड वायलेशन जावपाक लागले। प्लस थिंग इलेक्ट्रिसिटी 1-3 किलोमीटर पयस व्हरून ती घेवन गेलाय थिंग। हांव ते सदां बोवाळ मारता ते करपाक नाका, कित्याक लोकां ते आमकां लोकां कडेन गांवच्या लोकां कडेन आमकां खेळपाक गरज ना म्हणून हळूहळू ते पोरं ते हांवें सोडलें, नाका म्हूण सोडलें म्हणटकीर तो तेका तें इगो प्रॉब्लेम मागीर फॉल्स एलिगेशन घालून आज ते कितें तरी पुलीस हाडून बदनाम करपाक प्रयत्न केलो इतल्यान। मागीर कितें जालें थंय? ते येयले त्या पुलिसांक कळ्ळें ते फॉल्स एलिगेशन म्हणून सगळें कळ्ळें तेमकां, तर ते आपूण तेमी सॉरी म्हणून हें केलें आतां ते फॉल्स एलिगेशन। इवन हांवें मागीर मोबायल तेमकां पळय म्हणला कोणा कॉल केला कितें केला ते डिटेल घे म्हणलें तर नाका म्हणटा ते म्हणटा मागीर कोणा कडेन व्हिडिओ जाग्याचेर कितें जालें? मागीर कितें हांवें सोडलें, म्हाका नाका म्हूण सोडलें। ना मागीर कितें जालें? तुका उबारून व्हरपाक गेले तें गाडी? उबारून व्हरपाक गेले मागीर ते गांव भाव येयलो प्लस गांवचे लोक येयले सगळे तेमी तेका मागीर सगळ्यान धरून मागीर पुलिसांक फोन करून पुलिसा कडेन दिलो। आतां कितें सांगला पुलिसांन? आतां पुलिसान आमगे पुलिसांन कितें सांगलें? आमगे पुलीस जालो फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आपण करतो म्हणून। तुमी कितें मागता? हांव तेच मागता असले आमचे कडेन गोंयच्या लोकां कडेन जावपाक जायना परत। हे खंयचे तरी लोक येवन आमकां कॉन्फिडन्साक घेवन लास्ट हे असले जावपाक नाका परत आनी पुलिसान मातशें तेंचेर हें धरचें मातशें। They just don't have Kumar Paina and they cannot directly arrest him. What they intend to do was directly take him or arrest him. The under this section delay. What are the under? I don't want to reveal this because it is the police to reveal. This section again they have to only serve him on notice. They cannot pick him up and put him in the car and take him somewhere. Notice Salpurballi. So that was a fault, mistake. Upon PSI, upon police, anything. Then notice that Salpurballi, on that notice, he has to, whatever has to be taken, he will take the proper law. The post, but without serving the notice, just picking him and putting in the car, which is totally wrong. आणि सगळे पुलीस आसा तितू काय आनी कोण लोक? ना तितून एक 30 जाण पुलीस आहे आणि एक लोक पयली तो हे हॉटलार काम करता तो भुरगो दाखोवपाक तेम त्या काळा. सो दॅट मीन दिस पर्सन putting false allegation in conspiracy. No, kidnapping we cannot because of misunderstanding. The team had come from Telangana, a police team had come from Telangana, and there was an FIR against one person from Pala village. And during the investigation, they were asking him to accompany them. So there was a misunderstanding. People thought that since they are in civil clothes, some group of people have come to abduct somebody. So then they were brought to the police station. The villagers have been explained what is the actual issue, and now the situation is under control. कित्या खातीर व्हरपाक खंयची क्रायमा खातीर व्हरपाक? Crime is registered in Telangana at Cyberabad police station. A team from Telangana had come to Kankon in search of an accused who is named in the FIR. That further details I cannot divulge to you at this point of time. But we have checked the papers, we have checked the documents, we have checked their in that state they have a outstation passport system where the police, when they go for outstation investigation, they give them the proper authority letters. Everything has been checked. Plus myself and my seniors have spoken to the officers in Telangana and everything is clear. गोमंतक टीव्ही खातीर खोला काणकोणच्यान सोयरू कोमरपंत।